शेजारच्या जिल्ह्यातल्यान विरोध जावंक लागिल्ल्यान सरकाराचे एंट्री फीचे गणित अपेक्षे प्रमाण जुळना जाला। गोयच्या शिमेवेल्या नाक्यांचेर भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांचेर लायिल्ल्या एंट्री फीचो सरकार फेरविचार करता। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन पेट्रोल देंवता, ताका लागून गोंयान पेट्रोल आनीक 2 रुपयांनी वाडोवन प्रवेश शुल्काचो फेरविचार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। येता त्या अर्थसंकल्पा मेरेन ह्यो गजाली थारतल्यो। आता सरकार पेट्रोल वाडोवपाचो परत विचार करता। पेट्रोलाचेर 2 रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लायल्या उपरांत आता पेट्रोलाचो वेट वाडोवन प्रेस आनीक 2 रुपयांनी वाडोवपाचो उपाय सरकाराचे तकलेन घोळटा। पोळे, धारगळ, केरी आनी मोल्या शिमेचेर PWDन एंट्री फी घेवंक नाके उबारल्यात। भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांकडल्यान गोंयान येवपाक प्रवेश शुल्क घेतात। मात बेळगांव, कारवार, कोल्हापूर सावन येवपी गाडयांक एंट्री फींतल्यान सध्या सूट आसा। एंट्री फीचो परत नियाळ घेतलो म्हूण पर्रीकार उलयला। कच्च्या तेलाचें मोल पडिल्ल्यान पेट्रोलाचो प्रेस पडला म्हूण प्रवेश कर रद्द करून पेट्रोल 2 रुपयांनी वाडोवपाचो सरकार परत विचार करता। Toll is put in lieu of reduction of petrol. खंयचो टोल? एंटी टॅक्स न्ही, हांव रस्त्यावेलो टोल उलयतां। रस्त्यार गाडयो पळय पे करता भायल्यो 250 रुपया 500 रुपया बी, त्या संदर्भात आमकां विथ दीस पेट्रोल प्रायसीस हॅव कम डावन, इट वील बी बेटर टू इनक्रीज 1 or 2 rupees इन पेट्रोल एंड कॉम्पेन्सेट दॅट 40-50. सरकारान पेट्रोलावेलो वेट माफ करून पेट्रोल 11 रुपया सवाय केले। मात एंट्री फीक शेजारच्या जिल्ह्यातल्यान विरोध जावंक लागिल्ल्यान येणावळ अपेक्षे प्रमाण येना। सरकाराचें गणित फेल गेला। तातूंतच मायनिंगाक अडचणी येवंक लागिल्ल्यान सरकाराक येणावळीक आनीक उपाय ना जाला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। काँग्रेसींतल्यान निलंबीत केल्ल्या लोकांक माचयेर हाडप सारकें न्ही म्हूण कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड उलयला। काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष लुइजिनान केल्ल्या ह्या गजाली आड आपूण काँग्रेस पक्षश्रेश्ठींक बरयतलो म्हूण आलेक्स उलयला। लोकसभा वेंचणुकेन काँग्रेसी आड वावरपी पक्षाचेच कांय फुडारी आनी गट अध्यक्षांक जॉनान म्हूण निलंबीत केल्ले। गृह आधार येवजणे खातीर लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची मुजत 31 डिसेंबर मेरेन वाडोवची म्हणूनय आलेक्सान मागला। काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान कारवाय केल्ल्या फुडाऱ्यांक माचयेर हाडप आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक मातूय आवडूना। I will put my objection to all those things what has happened on that day to the party high command and I want action against all these things what are happening. जे कोण शोकस दिले कोण हे दिले तांकां की जी कोण शोकस दिले जावं कितें तांकां हे दिलां सस्पेंशन लेटर दिले they cannot be called to the stage. So I will put my objections to the party high command and I will ask the party high command to see all these things that are happening which will bring bad name to the party. गृह आधार येवजणेचो लाव घेवपी बायलांक दाखलो दिवपाची मुजत आनीक 2 म्हयन्यांनी वाडोवची अशी मागणी कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या। 31 ऑक्टोबर 2014 डेडलायन दवरल्या लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक। आतां स्कीम चालू आसतना म्हाका लायफ सर्टिफिकेट कित्याक दिवपाक म्हाका त्यो कांय समजना जालें म्हणटो तरी आसतना लेट अस से दॅट लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक जायो आनी 31 ऑक्टोबर कित्याक जेन्युइन बेनिफिशरीज आहाय ते थोडे पेपर वाचताय थोड्यांक तांकां पावना मेसेज। इट इज व्हेरी डिफिकल्ट। आय एम रिटर्न हांवें काल चीफ मिनिस्टराक ईमेल धाडल्या आनी फाल्यां तागे ऑफिसान एंट्री करता लेटर की 31 ऑक्टोबर आहा ते एटलीस्ट 31 डिसेंबर 2014 करचें। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत रेबीज दुयेंतींक दवरूंक वेगळी वेवस्था ना। असले पेशंटांक वेगळो रूम करचो म्हूण खंय GSIDCक दोतोरांनी बरयला। बेतोड्या सपना पार्क वाठारांत पिसावल्लो सुणो 11 जाणांक चापलो। 3 जाणांक फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत घाल्यात। फाटल्या 8 म्हयन्यांत ह्या हॉस्पिटलांत सुमार 750 पेशंट रावन गेल्यात। वैजकी नेमा प्रमाण रेबीज दुयेंतींक हॉस्पिटलांत बाकीच्या पेशंटा बरोबर दवरूंक मेळना। हांगा सद्या आमी न्ही तयारी आमी बरयल्ले आसा GSIDCक बी आमी बरयल्ले आसा की अशें अमके तरेन तो एक रेबीज रूम करचो असो म्हणून। पयलीं हांगा आसलो न्ही, पयलीं आमच्या पयलींच्या हॉस्पिटलान आशिल्लो की तांकां एक बरो असो कॉम्पॅक्ट रूम जाय आसता ताचें दार बीर बरें लोखणाचें अशें कित्याक पेशंट जेन्ना रेबीज जावन जो लास्ट स्टेजीर जेन्ना पावता तो खरोच असो कुत्र्या भशेन असो बिहेव करता। ताका खंयच्यान शक्ती येता म्हूण कळना, तो दार फोडटा, तो कितें ते फॅन बीन वारो बिरो ताका लागूंक जायना, आवाज ताका आयकूंक जायना, लायट ताका चड दिसूंक जायना, तो चड चाळवता आनी ते असल्या पेशंटाक त्या रूमानूच उडप आसता। मैं लड़की को दवा लेने के लिए आई थी मेडिकल सप्ला पार्क में, वहाँ पे आ रही थी चल के लेने के लिए दवा। बाद में मेरी लड़की भी मेरे साथ में थी।
तो उसको लड़की को पीछा करने लगा लपटा, तो मैंने उसको हट करके भगाने की कोशिश किया, बाद में वो भागा नहीं, मेरे को इधर आके चाप लिया. आम्हाला काम सुटलं बसीक रावल्या फाटल्याच्या आनी उडी चेडवाक ट्युशना घातला धाकटे नातीक म्हाज्या, तेका हांव हाडपाक वयतालें रिक्षे वयले देंवोन हांव देंवलें आनी मातशें 4 तेंप पावता म्हणल्यार खंयच्यान येयलो म्हाकाच खबर ना. अशी वयल्यान त्यान उडी घेतली, ती गोट्टा अशी धरल्या उदकच काडला. घेऊया एक विराम.